राज्यात फेरीबोटीची सेवा सक्षम करपा खातीर सरकाराचे आपले परीन सातत्यान यत्न चालू आसात। बेगीनूच रो रो सेवा सुरू करपाची संकल्पना आसा, अशें न्हय परिवहन खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी म्हायती दिल्या। शुक्रारा दिवचले जाल्ल्या प्रशासन तुमच्या दारी कार्यावळी वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ही म्हायती दिल्या। RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। आम्ही तुमच्या माहिती खातीर सांगता, आम्ही फायल धाडल्याचा पयलीं एक दोन रो फेरीज घेतले। आता तुम्ही पळयतात की जेन्ना फेरीज येतात तेन्ना फेरीजा भितर 3 ते 4 व्हेकल वतात। जर कोणी मस्ती केल्यार तिना वयर आसता, तो आडवी घालून रावलो जाल्यार 3 आसात। रो फेरीज म्हणटा ते आमी एक नवो कॉन्सेप्ट हाडला आसा, ताका मातसो खर्चीक आसा। म्हणजे एका बरोबर एक 10 व्हेकल्स भितर आयली 4 व्हीलर, आणि ती भितर सरता आसतना त्या रॅम्पा वयल्यान स्ट्रेट आयले मदीं आनी परतीपाची बी काय ना। आडले मदीं ताका इंजिन ना, ताका टॉपाचेर इंजिन आसतलें किंवा भितर आसतलें। मदीं फ्लॅट ग्राउंड आसतलो, कळ्ळें। ताजे प्लॅटफॉर्म आसा पळय न्ही, ती 10 व्हेकल 12 व्हेकल एका बरोबर वतली, एका बरोबर आयली आनी सरळ दिशेन गेली। ताका डबल इंजिन किंवा 4 इंजिनां आसतलीं, आनी ते इंजिन म्हणजेच हांगच्यान फेरी आयली ती टर्र करून घुंवना, हांगा लागली, हांगच्यान गाडी आयली ती फुडल्यान रावली, ती गाडी टर्न बी मारपाक काय ना, हांगच्यान आयली तिच्यान चुम करून गेली। म्हणजे फेरीचो राउंड मारपाचो तो चुकलो, गाडयां भितर येवन कार घुंवडायतात तेंय चुकलें। म्हणजे डबल एफिशियन्सी आनी 5 पटीन चड स्पीडीन आमचे व्हेकल्स मुवमेंट जातलो। सो आमी हे इम्प्लिमेंट करतात। एक 2 आमी पयलीं घेतले एका 6 म्हयन्या भितर, आनी ताच्या नंतर हे सक्सेसफूल जाले जर जायत, आमचे रॅम्स बरे जाले, आमचे ताका जेन्ना पळय हे मेळटा भरती सुक्तेचेर आमकां एक्सपिरियन्स करपा खातीर, आनी मागीर त्यो रिप्लेस आमी कन्वेन्शनल फेरीज विथ रो फेरीज करतले। सो तांचे प्रयत्न खूब आसात। नवे फेरीज आमी आनी एक 2 हाडटले आनी तुमकां सबस्टिट्यूट करपाकूय पळयतले। ह्यो कन्वेन्शनल फेरीज आतां 2 आमकां परत 3 म्हयन्या भितर मेळटात। जे जे जाग्याचेर लागता आमी हांव आयल्या नंतर 2 फेरीज घेतिल्ल्यो, एक शिवनेरी म्हणून आसा आनी एक सह्याद्री म्हणून आसा। त्यो डबल स्पीडीन वतात, तांकां डबल इंजिन घाल्ले आसा। जशे आमच्या दिल्लीचे नरेंद्र मोदीचे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे डबल इंजिन सरकार आसा, तेजे डबल किंवा 4 इंजिनां घालून फेरी सक्षम करपाचे।